श्रद्धा उक्तावपा खातीर भक्तगण कितें कितें करीत सांगता येना। महाशिवरात्रे निमतान वेगळे तरेच्या कलाकृती आणि भक्तीचो आविष्कार पळोवपाक मेळ्ळो। घालुया कांय वाठारांनी नदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधरा शिव गंगाधरा, हर हर भोले नमः शिवाय। वास्को बायणा वाठारात जय भोले शिव ग्रुपान दर्यादेगेर शंकराची इको फ्रेंडली मूर्त केली। रेवेची ही मूर्त लोकांक पळोवपा खातीर 3 दीस थंयच उरतली। फाटली 2 वर्सां जाली जय भोले शिव ग्रुप मातयेपासून अश्यो वेगवेगळ्यो कला सादर करत आयला। हे फावट तेंच्यांनी महाशिवरात्रे निमतान शंकराची रेवेची मूर्त दर्यादेगेर तयार केली। ती पळोवपाक लोक गिट्टी घालतात। आयकात। आमच्या ग्रुपाचें नांव जय भोले शिव। आमचे ग्रुप जावन आमकां दिसता मिनिमम 15 वर्सां जालां आसतली, पण आता ह्या फक्त जी मूर्ती कशी करता आमी तांकां आमी फक्त 2 वर्सां हालीं करता म्हणटात एक सँड रेती घेता आनी बारीक नॉर्मल काळी माती मड एक घेता लास्टाक तेन्ना ती कोसळटा न्हू त्या खातीर वतान ते चड वगत उदीक रावना तेजी त्या खातीर तितून आमी करतात ते आनी इको फ्रेंडली टायपूच दिसता न्हू बिचार म्हणल्यार। हेल्प म्हणल्यार आमी सगळ्या फ्रेंड्सां मदीं भितरूच कोणा कडेन पयशे आसता नासता थोडे अशें घेवन बारीक बारीक करून आमी आमच्या भितरूच करून एक करता। कोणा कडेन पयशे ना आसूं म्हणटा, कोणा कडेन चड आहा तो चड घालता, ते व्हडलें कांय नासता। आपले भितर करून करून हेका करून घडोवन हाडटा आमी। ते आमची शिवरात्री आनी शिव म्हणटा तो सगळ्यांक श्रेश्ठ देव म्हणटा न्हू, त्या खातीर एक करून सोडटा आमी बारीक। 3 दीस जाले करता हे काम। काल रातच्यान केले सगळ्यांनी मेळून कामां केली म्हणटा ते रातूच उबे करून ताका आतां सगळें हे दिलें ताका। बरें दिसता की आमी करता आमच्या फुडार वचून आनी दुसरे भुरगे आमच्या वांगडा येता तांकांय बरें दिसता एप्रिशिएट। देव म्हणल्यार शंकर म्हणल्यार सगळ्यांक श्रेश्ठ देव तो। आमी जेन्ना करता तेन्ना धाकटे भुरगे सुद्दां हांगा पयर 4-5 भुरगे हांगा आयली रेती बिती घालपाक तेंच्यांनी सुद्दां हेल्प केलो। आतां हे चडान चड आमी मिनिमम गेलो फाटी केल्लो तो फक्त आमी 2 दीस दवरलेलो। पण ह्या आतां आनी मूर्ती त्या पेक्षा पयलीं जाल्ली आनी फक्त तकलीच केल्ली देवाची। आतां मातशें पोटा पर्यंत पावलेली आहा, तर म्हाका दिसता आमी 2-3 दीस दवरतले। पण हांगा सगळें प्रोटेक्शन बरो जाता जाल्यार पळयतले आमी रातचे सकाळी पर्यंत हांगाच आसता। वास्को मांगोर हिला वयल्या कंटेश्वरनाथ मंदिरांतय शिवरात्र होम हवन, दुधाचो अभिषेक, पुजा अशे विविध कार्यावळींनी मनयली। भाविकांनी शिवपिंडाचेर दुधाचो अभिषेक घडयलो। पळयात ते देखावे। आणि आता पळोवया आकेरी सावंतवाडीच्या रामेश्वर देवस्थानात मनयल्ली शिवरात्र। कोरीव काम केल्ल्या देवळाचो देखावो अजापीत करता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हरि हर भोले नमः शिवाय। कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हरि हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय। 65 खातीर श्यामचारी, हिरू महाले, संदीप पिळगांवकर।